19 डिसेंबराक मुक्ती दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोंया पावतलो। श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात मोदी लोकांक संबोधित करतलो। तशेंच तो सुटके झुजाऱ्यांचो भोवमान करतलो आनी नव्यान प्रकल्पाचे उक्तावण करतलो, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर 19 तारखे दीस गोंयांत येता सरकारी कार्यक्रमा खातीर कन्फर्म। ओके, माननीय म्हणजे टेंटेटिवली त्यांच्या ऑफिसांतल्यान कन्फर्मेशन पुराय कार्यक्रमाचे येवपाचें उरलां बट PM येता हे कन्फर्म आसा। तांकां पुराय कार्यक्रम माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी आझाद मैदानाचेर येतले, फ्लोरल ट्रिब्यूट दितले। थंयसर आमच्यो ज्यो सॅल्यूट फ्रॉम द ऑल 3 मिलिटरी एअर नेव्ही हांचे कडल्यान सॅल्यूट घेतले। ताज्या उपरांत फॉर द यूथ हॉस्टेल आसा, यूथ हॉस्टेल्स थंयसर सेल परेड उरतली। ऑल द नेव्ही व्हेकल्स एअर पास आनी हे सगळे हे यूथ हॉस्टेलाचेर प्लॅटफॉर्म घालून थंयसरल्यान सेल परेड जातली। ताज्या उपरांत ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांगासर आमच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जीन वयतले। 3:30 पासून 5:30 पर्यंत तो फंक्शन हे श्यामाप्रसाद मुखर्जीन जातले। थंयसर वेगवेगळे अवॉर्ड फेलिसिटेशन, वर्च्युअल इनॉग्रेशन ऑफ डिफरंट प्रोजेक्ट, वेगवेगळे हे जे फ्रिडम फायटर फेलिसिटेशन हे सगळे जे आसा पळय हे थंयसर जातले।